मागीवन पावलून कॉलस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्या तेतून तावन आमी सदांच तुमचे पासत मागणें करता आनी देवा लागीं मागता तें हें: पूर्ण जाणवायन आनी आत्मीक समजिकायेन ताची खुशीची खबर बरोबर ओळख तुमी घेवंक पावूं. अशें सोम्याक जाय आनी ताका मानवता तसलीं जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगळ्या जिन्साच्यो बऱ्यो करण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणीकायेन आनी मात्येपणान चलूंक आपले मोहिमेवंत पदवेन देव तुमकां घट करतलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांचे उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. ताणेंच काळोखाची पदवेंतलीं आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाचे पुताचे राज्यांत आमकां उतरायलीं. ताचे सवें आमकां मेळटा सुटका, मुनगे पातकांचें बोगसणें. देवाचे उतोरे, देवाचे वूड उपकार. देवाचे आयकलेले उतराक आमचो जबाब जातलो: आपणे जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केल्या. म्हणुया, आपले जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केल्या. इस्रायलाचे कुलयेताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. राष्ट्राचे दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: आपणे जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केल्या. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीवेर घोणघोण सर्वेस्पराचे मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पुरगोट केल्या. किणोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणी कर. जबाब: आपणे शिकयलोली सोडवण सर्वेस्परान पुरगोट केल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्तात तसले कारवी तुमी जाशी हांव करतलों. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो गेनेझारेत तळ्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी देखलीं. खारवी देवून रांपणी धुताले. तांतलें एक होडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांक होडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपण्यो उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. अशें केले उपरांत ताणीं इतली खूब मासली पडली की रांपण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलोल्या भागीदारांक ताणीं खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय होडी भरलीं. ते पळयना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूचे पांयां पडोन म्हणलें, म्हजो सुरशिलो पेल्यान सोर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बाराबर आसलेले तितलेय पडलोली मासली पळोवन
सारकेच थोटाकले. तेच पोरी शिमाचे भागीदार आसलोले ते झेबेदेवांचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून शिमावांक म्हणलें, भिवू नाका, हें फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी होडी तोडी काडून सगळे सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्तांव. खोल उदकांत ओडें भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. नियाळाक आदार. कोविड-19 पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत आनी घोराब्यांत निराशीपण भितर सरलां. असल्या वेळार जेन्ना इश्टा मित्रां व घरची सोयरीं सुचोवण्यो दितात तेन्ना राग येता. कित्याक एके वाटेन हांव सुचतां जाल्यार दुसरे वाटेन सुचोवण्यो जायत्यो. असलेंच कितें खारवी जावनूय सिमावान रितें मन भोगलें आनी नुस्तें पळोवन पेद्रू आनी ताचे बाराबर आसलोले दुसरे शीस खारवी तोटाकतात आनी भियेतात. पूण जेजू पेद्रूक आस्वासन दिता, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आमचे ओस्कोतायेन जेजू आमचें बळ. आमचे लागीं मनीस सोयबान जाणवायेन हुशारकायेन पोदवेन गिरेस्तकायेन जायना तें जेजूच्या बळान जाता. ह्याच खातीर जेजूची वागणूक न्हय. टू गिव देम फिश बट टीच देम टू फिश. जेजू आपूण मिलाग्र करून नुस्तें सोडूयना, पूण ताच्या गुणां आनी वावरा वरवीं तांकां परतें नुस्तें दिता. देवान आमकां सोबार देण्यांनी आनी गुणांनी भरल्यांत. केन्ना केन्ना आमकां जाय ते भाशेन आमचें जिवीत चलना तेन्ना आमी निराशी जाता. पूण आमचे येवजणींत आनी वावरांत आमी जेजूक भितर घेता. तेन्ना जेजू आमच्या कोश्टा वावरांतल्यान आमकां फळ फावो करता. आमच्या साद्या चालत्या आपोवणेंतल्यान आनी कार्यांतल्यान जेजू आमकां आपले जिवाळ गोवाय करतलो. मागणें. देवाचेर पातयेन निराशीपण आमच्या जिविताचे एक पावल फुडें मारूंक आमचेशी तूं राव जेजू.